नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. कारवार माजाळीचो ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव आज. कारवार आज दनपारा श्री रामनाथ देवाली उत्सव मूर्ती श्रीच्या पालखेत बसवून माजाळीच्या वनात वयताना भक्ताल्या तोंडात काही जण देवाक शियाळी आणि पाचूकणस अर्पण करतात. थंय परंपरेप्रमाणे वनभोजन जाता. नंतर देवते देवीली पूज जाता आणि तेज नंतर पालखेतली श्री रामनाथ देवाली उत्सव मूर्ती सजवून रथार विराजमान जावन वनातल्यान भक्ताल्या तोंडात आरती स्वीकारते येता. तेन्ना आरती स्वीकारते येता माजाळीच्या श्री सातेरी देवळाकडेन थोडा वेळ थांबता. परत सकाळी श्री रामनाथ देवळाकडेन येवच्या मार्गान तोंडात आरती स्वीकारते येता. वर्ष पद्धतीप्रमाणे देवाली पूजा अर्चा जावन तीर्थ प्रसाद जाता आणि देवळाच्या आवारात आकाशात वाफड सोडचो कार्यक्रम जाता. अशा या माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनवेची प्रथा या वर्साक उत्साहात साजरी जाता. सोमाराक दैकालो मागीर या जात्रेची सांगता जाता. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बेजबाबदारी कामगिरी विरुद्ध सार्वजनिकांलो आक्रोश. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तंड्रकुळीच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66ची कामगिरी करताना मोठमोठे फातराचो स्फोट करून फातर फोडताना तेजे तुकडे महामार्गालागी आशिल्ल्या घराचेर पडन घराक नुकसान जाल्ली घटना काल घडली. स्थानिकांक पूर्व सूचना दिनासतना हे स्फोट घडोवन हाडतात. हेज विरुद्ध स्थानिकांन महामार्ग कामगिरी कंत्राटदाराक जाब विचारलो आणि न्यायासाठीर राष्ट्रीय महामार्ग आडोवन आक्रोश व्यक्त केलो. कामगिरी कंत्राटदार आणि स्थानिक सार्वजनिकांलो बरोच वेळ वाद जालो. अखेर आमदार श्री दिनकर शेट्टी हेमी मध्यस्थी करून परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडले अशें कळयलां. अकस्मात पडिल्ल्या पावसान जाल्ल्या नुकसानी बद्दल रैतान अधैर्य जावची ना. आमदार रुपाली नाईक. कारवार सध्यात पडिल्ल्या अकस्मात पावसान रैताक खूप नुकसान जाला. भाताची तयारी जाल्ली जमीन पावसान अक्षरशः पिका सकट व्हांवन कुसून गेल्ली घटनेन रैत खूप कष्ट सोंसता. जाल्यार असल्या रैतान अधैर्य जावची नाका. सरकारा कडच्यान परिहार मेळटलो अशें आश्वासन आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केला. कारवार अंकोला भागात सतत पावस पडिल्ल्यान रैत अन्नदाता कष्ट सोदता. हेजे बद्दल संबंधित अधिकाऱ्याकडेन चर्चा केला. ज्या रैताक पावसान पिकाची नुकसान जाला तेमगेली संबंधित खाते समीक्षा करतले. ज्या कोणाला रैताले नुकसान जाला आणि तेमगेल्या पिकाची समीक्षा जाली ना तेमी कृषी खाते तहसीलदार कार्यालयात कळोवचे. तरी कसली समस्या उरल्यार थेट आमदार कचेरीत आपल्याक संपर्क करचो. रैताल्या कसल्या समस्याचेर योग्य ते मार्गदर्शन परिहार दिवूंक बोम्मई सरकार सिद्ध आसा अशें तेमी सांगले. संपर्का खातीर 08382 हो कोड आसा. 93424 22425 73497 49432 76248 85133 63826 66234 या नंबराचे संपर्क करून रैतान लाभ घेवचो अशें रुपाली नाईक हेमी कळयलां. भटकळ समुद्रात बोटी लागीं व्हड आकाराचो तिमिंगल. भटकळच्या अरबी समुद्रा लागीं नुस्तेमारी करतना एक बोटी लागींच व्हड आकाराचो तिमिंगल मासो दिसून येयल्यान आकांताची परिस्थिती निर्माण जाली. ही घटना भटकळात घडली. आज पर्यंत त्या जाग्यार इतलो व्हड तिमिंगल मासो नजरेक पडलो नाशिल्लो. हो मासो उदकांतल्यान वयर उडतालो ते दृश्य नुस्तेकारान मोबायलात कैद केला. इतलो व्हडलो मासो पळोवन नुस्तेमारी लोकांन आश्चर्य व्यक्त केला.
मेडिकल का बाहर जाता ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಗರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗರಿ ಮಾಡುವ ಗರಿ ಮಾಡಿ जोयडा नागोडा पांजोली प्रवासी स्थळार प्रवाशाक जलप्रवासाची संधी. जोयडा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात इको टुरिझमासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रात पांजोलीच्या बॅकवॉटराचेर प्रवाशाक जलप्रवासाची संधी मेळटली अशें कळयलां. अरण्य खात्यान ही बोटिंग सेवा सुरू केला. हेजेन जोयडाच्या प्रवासी स्थळाक एक नवीन संजीवनी मेळटली हितून संशय ना. या बोटींतल्यान जलप्रवास करूंक एक प्रवाशाक 750 रुपये फी उरतली. तशेंच या बोटीत 24 प्रवाशाक जलप्रवास करची क्षमता आसा अशें वन विभागान कळयलां. कारवारचे एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन अस्नोटी हेमगेलो गेट टुगेदर मनोमिलन कार्यक्रमाची तयारी. एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन अस्नोटी या संस्थेचे गेट टुगेदर म्हटल्यार मनोमिलन कार्यक्रम कोविड कारणा लागून उरिलो तो एप्रिल 2022 करचे बद्दल आज आयताराक अस्नोटीच्या एक्स आर्मीच्या कार्यालयात बैठक झाली. संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके, सेक्रेटरी श्री उल्हास नागेकर आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. सभेत चर्चा जावन गेट टुगेदर कार्यक्रम एप्रिल 2022 करचो म्हण जमिल्ल्या सगळ्याला मतान ठरयला तरी तारीख मात्र फिक्स केली ना. या वेळार संस्थेचे सदस्य एक्स आर्मी राजेश साळुंके हेमी संस्थेक मोफत बँड सेट दान केलो. गेट टुगेदर म्हटल्यार मनोमिलन कार्यक्रमाक सगळ्या सदस्याले कुटुंब हजर रावन तेमकां भोजनाची वेवस्था उरतली. तेन्ना ज्या कोणाक संस्थेच्या सदस्याक या कार्यक्रमाक कितें दान करचें आसा ते तेमी नोंदणी करची अशें संस्थेचे अध्यक्ष हेमी कळयलां. जे कोणी नवीन सदस्य नोंदणी करूं इच्छितात तेमी बेगीच सदस्य नोंदणी करची आणि गेट टुगेदर कार्यक्रमाची तारीख बेगीच जाहीर करतले अशें अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके हेमी कळयलां. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.